सांग. होळी चालू झाल्या. होळयेपासून ते आयज 9 दीस आयज देवांक सुरवात जाली. पयलीं सातेरीक न्हावण घालून थंयच्यान बाबा देवाक न्हावण घातलें. बाबा देवाक न्हावण घालून सावरींतल्याक न्हावण घातलें. सावरींतल्याक न्हावण घातल्या उपरांत रवळनाथ महालक्ष्मीक न्हावण घातलें. रवळनाथ महालक्ष्मीक न्हावण घातल्या उपरांत आडावळसाक घातलें. आडावळसाक घातल्या उपरांत पयल्या मानाच्या स्थानाच्या गांवकारागेर तेंगेर बसयलो. थंयच्यान सत्यावसाक न्हावण घातलें. त्या मानाच्या गांवकारागेर देव बसयलो आनी मागीर थंयसून परतो फुडल्या मानाच्या गांवकारागेर बसयत आतां आमी 4 गांवकार जाले. आतां 5वो मान आमचो परिसरकार जल्मी तेंगेर वयतले. मागीर सबंद गांव भोंवतले. वाडो आमचो फाल्यां सकाळीं सबंद जल्मी वाडो दनपारां सुदेव परांजपे हेंगेर वास्तव्याक रावतले. थंयसर जेवण केल्या उपरांत सांजचे परब वाडो सावळ वाडो आनी मागीर सावळा कडसून खुटयेक न्हावण घातल्या उपरांत उरलेली घरां भोंवतले सगळे आनी पावणेर व्हरून देसायगेर नरेंद्र देसायगेर पावणेर सातवड्याक तेंगेर आमी आसतले. रातभर देवी तेंगेर आसतली. फाल्यां दनपारां महाप्रसाद जाल्या उपरांत सांजचे आमी काऱ्या खन्ना वयतले. काऱ्या खन्ना आमच्या काळ भैरवाक न्हावण घातल्या उपरांत जुयेचे भुमकेक न्हावण घातले की ते तेंगेर त्या मानाच्या घरागेर बसयले की मागीर सबंद वाडो भोंवतले. सबंद वाडो भोंवल्या उपरांत कौल जातलो रातचो. कौल जाल्या उपरांत आमी शितळा देवीक न्हावण घालूंक वयतले. शितळा देवीक न्हावण घातल्या उपरांत तो उरलेली घरां भोंवतले आनी परत रातचे सुदेव परांजपे हेंगेर वास्तव्याक येतले. चवथे दिसा सकाळीं सबंद भाटान पयलो वयतले देवाच्या आनी मागीर थंयच्यान सबंद धाटवाडो भोंवतले. धाटवाडो भोंवन दनपारां सुदेव परांजपेगेर येतले. परत तशें आमी गोसाळ्याच्या देवळेन न्हावण घालून 4 वाड्यार भोंवतले. 4 वाड्यार आमच्या पारंपारीक न्हावण घातले काय ना तेंचे शाळेन आमचो दादा गोकुळनाथ च्यारी यांच्या थंय न्हावण घालतले आनी तेंगेर बरो वगत बसतले. थंयच्यान उरलेली 4 गेली घरां भोंवतले. ती जाल्या उपरांत सिद्धा कडेन आमचो कौल जातलो. सिद्धा कडेन कौल जाल्या उपरांत आमी गाडीवाड्यार वयतले. गाडीवाड्यार गेल्या उपरांत तेंचे मानाच्या घरा कडेन बसयल्या उपरांत गाडीवाडो भोंवतले आनी थंयच्यान गाडीवाड्यार परत कौल प्रसाद जातलो. आनी गाडीवाड्यार कौल प्रसाद जाल्या उपरांत परत थंयसून आमी पारंपारीक वाटेन येवन होमखणाक 5 भोंवताडे काडटले. ना पारंपारीक होमखण उज्यातीक घालतले आनी तशेंच आमचे विर्डीकर कुटुंबियागेर येतले. विर्डीकर कुटुंबियाची जाली की गायक तेंगेर येतले. गायकागेर थंय लास्ट थंयच्यान आमी परत येतले ते होमखणाक 5 भोंवताडे घालतले. होमखणाक उजो लायतले आनी 5 भोंवताडे काडटले आनी तळयेर न्हांवंक वयतली देवी. तळयेर न्हाल्या उपरांत परत तशें होमखणानसून आमी वयतले आनी होमखणानसून सगळ्यात लास्ट देवी वयता. होमखणानसून गेल्या उपरांत परत महादेवाच्या देवळांत कौल प्रसाद जातलो. सबंद गांवांक कौल प्रसाद जातलो आनी मागीर आमची सांगता जातली.
देवडे